तुका बसूक वतूक येता देवा तुझांचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता देवा तूं आमचो तुका बसूक वतूक येता देवा तुझांचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता बाबा पुताक आत्म्या वतून मोहिमांक सासना बाबा पुताक आत्म्या वतून मोहिमा सासना सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं जेजू करपाक आयच्या मिसांत आमी मागतल्या सोंपलेल्या कामील कुलासो आनी सबस्तियाना फेर्नांडीस ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवान तांकां सासणाचो विसो दिवन सुरगेचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण तांचे खातीर मागुया तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी झुजान झुजतेल्या युक्रेन ह्या देशा खातीर देवान तुवें शांती हाडल्यार पुरो म्हूण तांचे खातीर मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं बाबा भयणीनो जेजू स्वर्गार वेचेन आदी आपल्या शिसांचो उदीक आनी उदीक मोग करूंक तो तांकां मागता शिसा मदें वाद विवाद जाता पेद्रो म्हणटा सोम्या तूं जुवांवाचो उदीक मोग करताय आनी आजचो प्रश्न सोमी ताका दिता पेद्रू तुका हांवें वावर दिला म्हज्यो शेडयो सांबाळूंक म्हज्यो शेडयो राखूंक तांचो परामोस तूं कर आनी हें पळोवन पेद्रू आपलो वावर उदीक आनी उदीक बरेपणान आपलो वावर निटायेन आनी सोम्यान दिल्ल्या आज्ञा प्रमाणे आपलो वावर चलयता जिवितान आमकां देव दिता तो वावर आमी करूंक उदीक मोगान आमी तो पाळूंक आमकां ह्या मिसांत कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यूं सदांचांक वार मरे सगल्या दोदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा पासकांची परब आमी समोरमून जाली तातूंत आटापलोलें पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितान आनी दिसपटी चालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूच चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आमी रोमाक पावतोच एका खासगी घरांत रावंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेल्यांक आपयले ते एकठांय जातूच ताणें तांकां म्हणलें भावानो आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजाच्या रिती सोवयाचेर आड हांवें कांयच करूंक ना तोरी जेरुजल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातांत घालो म्हजी चवकशी करतूच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सोवे तांकां कांयच मेळूंक ना देखून
ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें, तोरी हांवें शेजाऱ्याक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाशाक लागून ह्यो सांगली हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोळी नासतना देवाचें राज परगोडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब: प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. आनी एकदां म्हणया: प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिंवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब: प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. बरें तशेंच नुस्त्या मनशाक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलामाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिता. जबाब: प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. जबाब: प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. Soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy. Soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Soy sorvesporok, Soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy. Soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy sorvesporok, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रू पोरतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात्र जेवणां जेजूच्या ओड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसो तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगोर हांव येसो तो रावलोलो म्हाका जाय, तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवायकी खरी म्हूण आमी जाणा. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयण, आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पेद्रू थोडोच नोसायेन भरलेलो पळयता. आमकां जायते फावटी आमी घरांत आसता तेन्ना दोगां भुरगीं आसतात, दोगां भयणो आसत, मायन पायन तर एकल्याचो मोग केलो जाल्यार दुसऱ्याक नोसाय जाता. हें आमचे मदें जाता. आमी म्हणटा, मम्मी यू लव हर ऑर यू लव हिम मोर दॅन मी. अशेंच कितें जेजू पेद्रू आनी जुवांव मदें करतालो. जेजू जुवांचो उदीक मोग करतालो आनी हाका लागून पेद्रून जेजूक विचारलें, कित्याक पेद्रू कसो मोरचो आसा तें जेजून सांगलेलें.
तुका म्हजे पासत व्हरतले, तुका ते खेबाडां करतले, तुका मारतीर कसो मारतले आनी म्हजे कास्ती दुमाडो दितले. म्हणटच कसलें मरण तो मरतलो तें पेद्रू विशीं जेजून सांगलें. आनी हाका लागून जेजू जुवांचो मोग करता. म्हणटच जुवांवा विशीं पेद्रून विचारलें आनी सायबा हाचें कितें? आनी जेजू काय बरो जाबाब दिता. म्हणटकूच जेजू ताका म्हणटा, जेजून ताका म्हणलें, हांव येसो तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? वाय आर यू बॉदर्ड? म्हाका जाय तो हांव येसो रावलोलो म्हणजे लांबदीक वर्सां जो हांव जियेतलो, लांबदीक वर्सां जो हांव आसतलो आनी लांबदीक वर्सां ताका ह्या संवसारान आपल्याची मोहिमा परगट करूंक हांव दवरतलो, हें जेजू भासायता. आनी खरेंच भाव भयणो, जो हांव लांब वर्सां संवसारान जियेल्या उपरांत, सोम्याची परगटणी केल्या उपरांत, सोम्याचें दर्शन ताणें देखल्या उपरांत तो किरीत भाशेन आपल्या बरोवपांनी सगलीं पवित्र पुस्तकां बरोवन दवरता. आनी हाका लागून जेजू जें कितें सांगता तें खरें घडटा. पूण पेद्रूची बाबा भयणो सादेपणाची वस्त तो सोम्याक विचारता, सोम्या हाचें कितें जो शीस तुजो मोग करता, कित्याक तूंय म्हजो मोग करता, पूण हाचो म्हज्याहून चड मोग करता. तो मरचो ना, कसल्या मरणा विशीं तो मरतलो तें तुवें सांगूंक ना. आनी हाका जेजू म्हणटा, तुका दिला तो वावर, हांवें तुका वावर म्हज्या शेडयांक राख. तूं म्हजो मोग करताय हो विचार करून हांवें सांगलां, म्हजी मेंढरां राख, तांचो परामोस तूं कर. म्हणटच आपलें दिल्लें कार्य आमी अदीक आनी अदीक बरे तरेन करूंक सोमी आमकां उलो मारता. घडीक जायना जशें आयचे दिसा जालें, अस्कोतायेन घडीक सकाळ फुडें बेल आयकूंक ना, घडीक मोबायल वाजलो, मोबायलाचो रिंग म्हाका म्हज्या कानार पडोंक ना, तशें जाता. म्हणटकूच अस्कोताय मनशाची वाव दिल्लो आमी बरे तरेन करूंक, अदीक जागृतायेन करूंक, बरे तरेन आमचें मन, दान मन आमी घालूंक गरज आमकां. जेजू आमकां दर एकल्याक कार्य दिता. कसलें? संवसारान ताची परगटणी करपाचें, संवसारान ताका आमी गोवाय दिवपाचें, संवसारान सेवे चाकरी करपाची. जो हांव हेंच आपल्या ह्या निमाण्या आपल्या वेर्सान शुभ वर्तमानांत आयच्या दिसाक आमी जाणो आयजतान जुवांवाचें शुभ वर्तमान सोंपता आनी फाल्यांतान आमी दुसरें शुभ वर्तमान वाचतले. म्हणटच ह्या निमाण्या वोडींनी तो अशें म्हणटा, त्यो सगल्यो एकान एक हांवें वस्तू बरोवन दवरल्यात, बरोवंक पडटल्यो आसल्यो तीं पुस्तकां दवरूंक जावचीं नासलीं, कित्याक हांवें तो सगळें बरयलेलें संवसार लेगून पावचो नासलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक जायत्यो वस्तू सोम्यान केल्ल्यो आसात, जायत्यो वस्तू सोम्यान प्रवचनान सांगलेल्यो आसात, जायत्यो ताणें वस्तू आमकां बरे तरेन शिकोवन दिल्ल्यो आसा. ह्यो सगल्यो आटापूंक जायनात. थोड्यो वस्तू आमी नियाळूंक गरज, थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घालूंक गरज, थोड्यो वस्तू आमी नियाळटा तेन्ना देव आमकां अदीक आनी अदीक उजवाड दिता, देव आमकां अदीक आनी अदीक शक्ती दिता, देव आमकां अदीक आनी अदीक ह्या आपल्या जिवितांत, ह्या आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सवें गोवाय जावंक आदार दिता. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमी देवाच्या उतराचेर नियाळूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां कार्य दिलां तें आमी अदीक आनी अदीक बरे तरेन करूंक आनी आमच्या कार्या प्रमाणे ताकाच आमी दुसऱ्यांक परगटूंक वावरूंक आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन फाल्यांच्या दिसा जी परब आमी समरुमतल्या ताचेच शक्तीन अदीक आनी अदीक गोवाय आमी जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेवया C20, पेज नंबर 36, C20. Soyon unon papa vedicer poron atasata tuzot smokaput tope joita taka ek porta igor smata mogal papa
이 배종이 하루 두개 이 배종이 하루 두개 이 두지 부사 kurçenimdi namaskar kanun bilmezseni Tic polisor rodzna navi Petoy ta teva urgi tuci Mokal papa toyal lotre I petoni Manuntunge ibetoni Manuntunge Moşa babune moşen तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसली सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सुर्गीच्या बापा पवित्र आत्मा आमच्या पातकांचे बोगसोने देखून नितोड काळजान तुझ्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुझ्या आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायेन सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कडेन सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन सावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोदोबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सुर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवांत उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापाचीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक उगडास करता नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी चिजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबुलीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे
भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनात धरून जेजू शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां अंतांनी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेक जावन तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार जी कुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेवया D47 पेज नंबर 75 D47. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Soy prítimo posta, Toi devaci rasa. Soy prítimo posta, Tu devaci rasa. Soy prítimo posta, Toi devaci rasa. Soy prítimo posta, tu te vaci rasa.
तुझ्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्ते एकठांय केल्या देखचितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्ते Soy pritivo posta, Toi devaci rasa. 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 प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कांदी आदले रिती सोपून सोडवणीच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयल्याय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्याक पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत आंतोनीक मागणे. नमान तुका नमान तुका सांत आंतोन, सांत आंतोन, तूं वर्तोताय तूं वर्तताय फूल फूल निर्मोड्याचें निर्मळाचें आनी अनोद आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता. आनी खुशाल बरी इतल्या जाता. देण्यांनी इतल्या देण्यांनी देवान तुका देवान तुका बोरला बोरला दिवन दिवन बो खालतेपण भोव घालतेपण काकलूत काकलूत आनी करचे आनी मिलाग्री देणे देणे. व्हडा बरवशान व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. तुजे लागीं विनोती मागतां. कोर म्हूण विनोती कोर ह्या म्हूण किरकोडा ह्या किरकोडा पातक्या पासून पातक्यापासून जो एका जो येता आकांताच्या वेळार आकांताच्या तुजे वेळार लागीं मागता. तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून त्या मोगापासून मिनीन जेजूच्या मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय जो तुवें इतले केलोय पावटी इतले पावटी तो तुज्या तो तुज्या हातार हातार खेळटा आसतना खेळटा आसतना एकुंतीक सांपडलेल्यांच्या सांपडलेल्यांच्या आदारा आदारा तूं वळखताय तूं वळखताय. कितली म्हाका कितली म्हाका गरज ती गरज ह्या ती देण्याची ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं तुजे वरवीं मागता. मागता. पवित्र सभेच्या पवित्र सोर मुखेल्यांक सोर कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तुका समोर तांकां तूं राख आनी सांबाळ. राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक दर एका बरे भलायकीन सांबाळ. सांबाळ. म्हजो दिसपटो ग्रास म्हाका दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सोड पिडेस्तांक आनी कोश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणें
फावो कर. सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाखाणू तुका बोगू आनी आशिर्वाद करून स्वर्गा राज्यान म्हाका पावय अशें जावं. पिडेस्त आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. थोडो वेळ उगी रावन तांचो उगडास आमी करुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुम्याच्या नांवेन आमचो आदार ताणें सर्ग आनी संवसार रचला. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोतितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची आत्म्याची आनी मोतीचे पिडेन कोश्टवतल्याच्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिसकाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरूच्या पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं. तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं. तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं. तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसूं. तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. भाव भयणी सकाळीं उठूंक मातसो वेळ जालो. थोडो वेळ उशीर आयलें देखून तुमकां वेळ जालो देखून काळजांतान तुमचे बोगसोणे मागता. गायन घेवया. M2 पेज नंबर 152. M2. बापाची भुरगीं आमकां कोर, जेसूचे गोवाय आमकां कोर, मोगाची बावयण आमकां कोर, मोगाची बावयण